घेऊ ओके. विजय बाब, आयज सगळे ऑपोजिशना ते भायर सरले, फक्त तुम्हीच भायर सरूना. तांकां विचारल्यार ते म्हणटा तुम्ही विजयाकूच विचारा. आयज अशें दिसलें की युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटा ते आयज ब्रेक जालें कशें दिसलें. दोन वस्तू आहा युनायटेड ऑपोजिशन. एक म्हणल्यार सगळ्यांनी काळें घाल्लें, हांवें काळें घालूंक ना. हें अजून पयलींच्यान ते सुरवात जाली. हांवें काळें घालूंक ना बिकॉज म्हजे कडेन कपडे काळे घालपाक नाशिल्ले आनी हांव घरा कडेन वचना. हांव हांगा फ्लॅटार रावता, आज वतना. हें एक कारण. दुसरी, वॉकआउट जो आशिल्लो पळय, वॉकआउटाचे पयलीं हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलेलें की स्टेटमेंट कर ऑन फादर बॉलमॅक्स आनी ताजेर जो जी कंट्रोवर्सी जी फुडें वता ती इट हॅज टू बी ब्रॉट टू अ स्टॉप. वन थिंग, वी कॅनॉट अफोर्ड अ गुडगांव इन गोवा. वी कॅनॉट हॅव कम्युनल डिझार्मनी इन गोवा. सो ऑल्दो माय हार्ट बीट्स फॉर मणिपूर, माय एलेजियन्स इज टू गोवा फर्स्ट. हांव गोंयकारपणाचें घेवन फुडें सरिल्लो एक पक्ष आनी म्हजो सारको फोकस लोकल आसा. सो लोकल इश्यू म्हाका अशें दिसता की मुख्यमंत्र्या कडल्यान तो स्टेटमेंट काडून घेवप आनी ताजेर क्लियर कट क्लॅरिफिकेशन दिवप की द मॅटर रेस्ट देर एंड देन वॉज मोर इम्पॉर्टंट देन अ सिम्बॉलीक प्रोटेस्ट. However, I am completely with the opposition and our demand that a private member resolution be considered on the issue of Manipur, because Manipur has shaken the collective conscience of the whole of India. So थंय म्हजी सॉलिडॅरिटी ना वा हांव कोण सेपरेट अशें कांय ना. म्हणून एज अ मॅटर ऑफ स्ट्रेटेजी एंड एज अ मॅटर ऑफ ट्रायंग टू नॉट गिव अ वॉक ओवर टू द रुलिंग सायड, आय हॅव स्टेड इन and I will continue till the end of the demands. इश्यू असो आहा की तुम्ही सगळ्यांक खबर आहा की असेंब्ली सुरवात जावचे पयलीं कला अकादमी जी चार्ज कोरियन बांदिल्ली ती कोसळ्ळी. 4 कोटीन चार्ज कोरियन बांदिल्ली कला अकादमी 90 कोटी रुपया ओतून ती कोसळ्ळ्या असेंब्लीचे पयलीं. आनी ते डिमांड्स आज डिस्कस जाता आनी ते जर आमी वॉकओवर दिलो just without even being present there, are we doing duty to our job as an opposition? I have been the person who has taken up this issue. I have fought him very fiercely and I am not the type of a person to get settled. की ताजे मागीर तिने कॉम्प्रोमाइज जालो आनी आमी आमचे भितर कितें तरी अंडरस्टँडींग जालें अशें जावंक शकना आनी म्हाका गोंयचे जनतेक रॉंग मेसेज दिल्ली नाका म्हणून हांव आज थंय राविल्लो आहा. दुसरें म्हणल्यार शीत कडी नुस्तें. ओपिनियन पोलाचो स्लोगन आशिल्लो आमकां जाय शीत कडी, आमकां नाका भाजी पुरी. सो शीत कडी नुस्तें हें सबसिडायज गोंयकारांक मेळचें हो म्हजो मॅनिफेस्टो प्रॉमीस आशिल्लो. आनी हें करपा खातीर ताका एक इंटर डिपार्टमेंटल पॉलिसी जाय. इंटर डिपार्टमेंटल इतल्या खातीर म्हणटा की नुस्त्याक कोल्ड चेन जाय. नुस्तें गोंयांत खूब जाता पूण ताका प्रेस मेळना कित्याक ताका स्टोरेज ना. सो कोल्ड चेन इवॉल्व जाल्ली जाय. दुसरें हें नुस्तें जालें आनी तांदूळ मेळ्ळे म्हणून जायना, ते सवाय करून दितले कशें. सो तांकां हांवें एग्जाम्पल दिल्लें अम्मा कॅन्टीनाचें. अम्मा कॅन्टीन जयललिता दिता काय म्हजी सोयरी न्ही, or neither have I got any link to Tamil Nadu. But it was a successful model which works now. हे गोंयांत करूं येता. आतां अक्षय पात्रां काडून जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बी तांकां निखळावपाक बी सरकार सोदता, तांकां दुसरें ताजे परस बरें प्रोफेशन मेळूंक शकता. फक्त गव्हर्नमेंट कॅन्टिना आनी गव्हर्नमेंट आस्थापना जर तांच्या हातान दिली जाल्यार ती हे सबसिडायज जेवण दिवंक शकता. हांवें म्हजे मतदारसंघात कलेक्टर ऑफिस, ते आमचे PWD, मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मागीर रवींद्र भवन हे म्हजेच मतदारसंघात सांगिल्लें आहा. रवींद्र भवनान कॅन्टीन म्हणजे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलयतले, वर अफिलिएटेड टू वी फॉर फातर्डा. आनी आमी बरें सामकें चकचकीत कॅन्टीन केल्लें, कोणाय वचून तें पळोवंकूय जाता. आनी बरें कॅन्टीन बरे भशेन चलतालें, हायजिनीक चलतालें आनी बरी क्वॉलिटी जेवण दितालें. हें आमी जर करूंक शकता जाल्यार सगळी गोंयच्यो बायल्यो करूंक शकता. आतां इश्यू आहा सरकाराक आतां ताची गरज दिसना कित्याक इलेक्शन लागीं ना. म्हणटा तो म्हणटा विजय सदां गोंयकाराचो कैवारी, नाल्यार कोण बहुजन समाजाचो कैवारी आनी कित्याचो कैवारी. हांवें म्हणलें हें क्रेडिटा खातीर न्ही, तूं ही कॅन्टिनान नांव कर की CM कॅन्टीन आनी तुजोच फोटो घाल. आमकां कांयच कसलोच प्रॉब्लेम ना. हातून पॉलिटिकल पॉयंट जर ब्रावनी पॉयंट स्कोर करपाचो कसलोच इंटेन्शन ना. इंटेन्शन वॉज दॅट गोंयांतूय बी गरीब लोक आसा
गोंयांनी बी लोकांक सबसिडायज जेवण मेळ्ळें जाल्यार कांय वायट दिसना आनी आजिना मोटो आनी जे आमचे आतां फास्ट फूड जे जाले जे अनहायजिनीक ताजो इतलो फ्लो जाला की स्टमक कॅन्सर इज बिकमिंग अ व्हेरी कॉमन ऑकरन्स. हाजे खातीर घराचें ऑर्गेनीक केल्लें बायलांनी जेवण रांदिल्लें जेवण जर लोकांक मेळटा जाल्यार तांकां एक बरी सुविधा मेळपाची आनी ताजे खातीर हांवें सरकारा कडच्यान एक अश्युरन्स एक्सपेक्ट केला की एटलिस्ट एक वर्सांत कितें तरी सारकें कॉन्क्रीट ताजेर जातलें विच इज फॉर्मेशन ऑफ द कोल्ड चेन अँड देन अलॉटिंग ऑल दीस कॅन्डिडेट्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो आय थिंक बाय मी स्टेईंग देर दिस इज द सक्सेस अँड दिस इज द बेनिफीट टू गोवन्स. तुम्ही एक जालें. दुसरो इश्यू आशिल्लो कोमुंदरीचो. कोमुंदरीच्या इश्यूचेर ऑल्दो उल्हास गोंयकारान रेझोल्युशन मूव केल्लें की दवर्लेचे कोमुंदरीन लूट मार चालू आहा म्हणून ती दवर्लेची कोमुंदर एक सारको स्ट्रॉंग बीजेपी कावन्सिलराच्या हातान आहा. तांकां तें खबर नाशिल्लें आसतलें आनी ताणें तें काडलें. हांवें सरकारा कडच्यान एश्युरन्स एक्सपेक्ट केलें की एक्शन ताजेर जातली आनी हे लँड ग्रॅब जें आहा तें बंद जातलें आनी ताजेर अकाउंटेबिलिटी जातली. हें जालें दुसरें. तिसरें म्हणल्यार जे आमी आज छत्रपती शिवाजी महाराजाचें इतकें उलयतात लोकांक वायट दिसता ताजेर कितें म्हणलें जाल्यार बरें जालें पूण सरकारान आज मेरेन शिवाजी महाराजान बांदिल्लो तांच्या आदेशाचेर बांदिल्लो फोर्ट बेतूल फोर्ट हो अजून मेरेन कस्टम्सा कडच्यान गोंयच्या सरकाराच्या हातान घेवपाक अपयशी थारलें. सो तें हांवें ताका याद करून दिली आनी ताका ही याद केली की हांव आर्किओलॉजी मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना आय हॅड टेकन स्टेप्स टू गेट फर्दर डिस्कंटिन्यू बाय दीस पीपल. सो हेरिटेज लवर्सान जे तांणी ज्युईश ब्रिटीश सिमेट्रीची खबर सांगली. ब्रिटीश सिमेट्री भितर आतां एक कोण तरी बांय मारता इलिगली थंय एक घर जाल्लें आहा म्हजे कडेन फोटो आहा ते हांवें एक्सपोज करूंक पावना. सो इन द लॉंग रन वी हॅव इन दीस 1 hour talked about heritage, talked about Goan fish curry rice, talked about protecting the self-help groups and giving them women empowerment as an issue. आणि आता जे स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर आणि आयडियाचे डिमांड जे आहा ताजेर फुडें व्हरूंक आमच्यान जाता. जे रेझोल्युशन हांवें मूव केलें तें रेझोल्युशन म्हाका दिसता एक तशे भशेन सरकारान खंयच तें रेझोल्युशन अपोज करूना. दे आर कंप्लिटली इन एग्रीमेंट विथ द होल रेझोल्युशन. ओनली थिंग दे won't allow a private member resolution from opposition to pass. I have withdrawn it on the assurance of a time-bound action. So this is as far as the proceedings in the last 1.5 hours and my role in it and the benefit Goa gets out of this. Me being a participant in this proceedings. पण युनायटेड ओपोजिशन म्हणटा ते ब्रेक जालें आतां. ना युनायटेड ओपोजिशन हांव युनायटेड ओपोजिशना बरोबर सगळ्या हातून आहा इन्क्लुडींग मणिपुरान आहा. पूण आयच्या दिसाक असेंब्ली चुकून भायर वचून म्हाका दिसना की वी कूड हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड मोर दॅन दीस. सेकंड जेन्ना आमी सस्पेंड जाले आनी जेन्ना एक सिनियर कॅबिनेट मिनिस्टर भितर पडलो आनी ताणें 2 दिसांचे हे आमचे 1 दिसाचेर करून हाडले. दुसऱ्या दिसाचेर तुमी एडिट पळयात आनी पेपरांचेर रिएक्शनां पळयात 90% reactions were against us, especially against me, saying that war senior and war itlo dana and itlo ulopi and tane how could he give a walkover to the chief minister on NEP. National education policy ji far reaching consequences on the children, on school institutions, on parents. Aje discussion जावंक पावलें की त्या दिसा आमी walk out. So म्हाका दिसता walk out sometimes is not the answer. We will have, it is a participative democracy. We have to participate and fight them. However outnumbered we may be. Now it is all against me alone. And let's see how. ओके तुम्ही जर युनायटेड आसाल तुम्ही तांकां कन्विन्स कित्याक करूना की रावया म्हणून भितून. कशें आउटलूक वी आर डिफरंट पार्टीज. म्हजो आउटलूक रिजनल आहा लोकल आहा दुसऱ्यांचो आउटलूक नॅशनल आसा. म्हणजे पॉलिटिक्स करपाक सोदता उलयले न्हू सेल्फ हेल्प ग्रुप हे करूंक तांकां टायम टू टायम पेमेंट मेळना सदांच हे प्रॉब्लेम आसता. तांकां बेसिकली स्टार्व करून तांकां ना केल्या कळ्ळें तुका. तुम्ही ना ते पॉलिटिक्स करपाक सोदता काय नॅशनल पॉलिटिक्स करपाक सोदता. नॅचरली नॅशनल पार्टी नॅशनल पॉलिटिक्स करतले पळय. नॅशनल पार्टी लोकल पॉलिटिक्स कशी पयलीं करतली. जेन्ना नॅशनल पार्टी लोकल पॉलिटिक्स करूंक लागता तेन्ना ती नॅशनल पार्टी सरकार घडयता. हें कर्नाटकान आमी पळयलेलें आहा. सादें
उदाहरण नंदिनी वर्सेस अमूल. नंदिनी वर्सेस अमूल काँग्रेसीची नॅशनल पार्टी करूंक शकना. काँग्रेसीचे लोकल युनिट तांणी हें केलें आनी कर्नाटकाचो स्वाभिमान कन्नड मनशाचो स्वाभिमान जागयलो आनी तांणी सरकार घडयलो. सो केन्ना केन्ना म्हाका दिसता हें ट्रान्सफॉर्मेशन येतलें की गोंयचे इश्यूज गोंयकारपण हें सगळ्यांत चड गरजेचें आनी तें जर आमी घेतलें आनी तेंच जर एस्पावज केलें जाल्यार आमी जिखूंक शकतात आनी गोंयची जनता आमचे बरोबर रावंक हें अवेरनेस or this revelation may take time, but it will certainly be there. This is my hope. Would the opposition be in better hands? Is what you said. No, I don't want to say anything about opposition. We are in whatever, we are in God's hands. पण मणिपुराचा विषय घेऊन जर म्हणतात पळयता लागत ना न्ही तो गोंयांत ना तशें ना. मणिपुराक जें कितें जाता हें 21व्या शतकांत खंयच्याच भागांत जगांत जावंक जायना. हें आफ्रिकेन जाता खंय तरी सोमालिया ते आमचे लॅटिन अमेरिकन थोड्यो देशांनी जाता वेर जातीची जात सगळें तांकां काबारूच करप अशें एथनीक क्लेन्झिंग जें जाता हें इंडियन केन्नाच जावंक ना. हें मणिपुराक जें जालां इट इज शेकन द कलेक्टीव कॉन्शियन्स ऑफ द एंटायर पीपल. इट इज नॉट एट ऑल रॉंग दॅट वी वॉन्ट टू डिस्कस इट. इफ यू कॅन डिस्कस द BBC documentary, but certainly discuss Manipur. So Manipur needs to be discussed. There is no two ways about this. And I am completely with the opposition on this. Only thing, I feel that we have reached a position that in the last 13 days, we have exposed this government in spite of we being outnumbered, hugely outnumbered. And for that to happen, my role is also quite crucial. It's not that I alone have done it. There are many others who have done it. But I have also played some role in exposing this government for its anti-Goan behavior. हें आमी केल्लें आहा आनी आतां तांकां जर वॉकआवट दिवप आनी एक जाता कितें की लोकांक दिसता की आमकां सगळ्यांक आतां पुरो जाला. खूब तेंपान 4 वर्सांनी व्हडलें सेशन जालां. आज शुक्रार लास्ट डे. सो बेगीन सगळ्यांक घरा वचपाक जाय. अशें आसतना थंय रावप आनी झगडप हें गरजेचें. आनी म्हाका दिसता थंय आमचें पर्सिवरन्स आमची टेनेसिटी कम्स टू टेस्ट एंड वी शूड नॉट गिव इट. आज बाकीचे कोण ना म्हणटा की तुमकां चड टायम मेळटलो सो दिसता उलोवंक. ते पळोवया स्पिकराच्या हातान आहा म्हणून टायम मेळ्ळो जाल्यार ताचो दुरुपयोग जावचो ना. बरोच जाता. What will be the effect of that now? There is the opposition is not in complete numbers in the on the floor of the house. So, see, technically, the demands will get passed. Cut motions have been put there for vote. We will have to speak for the cut motion, and we will raise and expose the government on this. You see that national games, I have said in the past, could be the Commonwealth Games Part 2. So it is a big scam in the making. Kala Academy is already a scam. National Games is a scam in the making. Should we not prevent it? Should we not stop it by exposing this? There are so many issues. You check about sports. एक पयर आमचो मडगांव पूल स्विमिंग पूल इनॉग्रेट केलो. दिगंबर कामत भितर वचून पेंवलो. तुका फोटो दाखयता. आज ते स्विमिंग पुलान ताका देंवून ताका चॅलेंज मेळ्ळी. फकत स्विमिंग पुलान बुडून दाखया. नॉट दॅट ताका पेंवूंक कळना. ताका पेंवूंक बरें कळटा. पूण ती परिस्थिती ना त्या पुलाची. ती घाण जाल्ली आहा. ही परिस्थिती आहा आज. हें आतां आमी उलोवप ना. आमकां निवडून लोक कित्याक दितात. हें जर आमी उलोवंक शकना केन्ना उलयतले. तुमचे कडेन उलोवप. तुमचे कडेन उलोवन जाता न्ही. At the right forum, you have to give the right justice into the post. That is what I intend to do. ओके.